नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 5 राज्यातल्या वेंचणुके खातीर राजकीय पक्षांची तयारी नेटान सुरू. आयज तिरुवल्ला हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभेक करतले संबोधित. उपरांत तिरुवनंतपुरमात एका रोड शोत घेतले वांटो. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी केरळात वेंचणूक प्रचार सभेत केले उलोवप. LDF सरकाराचेर केली खर टिका. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षाचो प्रचार नेटान सुरू. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वेंचणूक बसकेक रावले हाजीर. भाजप हो तरणाट्यांक संद दिवपी पक्ष, मुखेलमंत्री उलयले. हरमल वाठारात 6 ते 7 खाजगी शेकांक आयज फांतोडेर लागलो उजो. मालमत्तेचे बरेच लुकसाण. उजो पालोवपी दळान परिस्थिती हाडल्या नियंत्रणात. चौकशी सुरू. मांद्रेत आमदार चषक ह्या भव्य क्रिकेट सर्तीचे आमदार जीत आरोलकार हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. जैतिवंतांक जाहीर केल्यात मोठी इनामां. आता खबरो विस्तारान. 5 राज्यातल्या वेंचणुके खातीर राजकीय पक्षांची तयारी नेटान सुरू आसा. केरळातल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर सगळ्या राजकीय पक्षांनी पुराय ताकद लायल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत भाजपाच्या बऱ्याच फुडाऱ्यांनी केरळ विधानसभा वेंचणुके खातीर खासा तयारी केल्या. आयज तिरुवल्ला हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पक्षा खातीर जनसभेक संबोधित केले आनी तांच्या उपरांत तिरुवनंतपुरमात एका रोड शोत ते वांटे घेतले. ह्या रोड शोत केरळचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि नेमोम विधानसभा सुवाते खातीर भाजपाचे उमेदवार राजीव चंद्रशेखर प्रधानमंत्र्यांवांगडा वांटेकार जातले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे वेगवेगळ्या उमेदवारांकडेन सभास करतले. भाजपाचे फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा लेगीत ह्या रोड शोत वांटेकार जावपाचे आसा. नियट्टमकाला ह्या वाठारात तांचो रोड शो जातलो. हाचे पयलीं तांणी तिरुवनंतपुरमच्या पद्मनाभ स्वामी मंदिरात वचून दर्शन घेतले. भाजपाच्या प्रचारा खातीर निर्मला सीतारमण लेगीत रोड शो करतल्यो, जाल्यार किरण रिजिजू वेंचणूक प्रचार सभेक संबोधित करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चेन्नईचे फामाद संगीतकार रमेश विनायकम हांचे कडेन उलोवप करून गमका बॉक्स नोटेशन सिस्टमची म्हायती करून घेतली. ह्या भेटेत प्रधानमंत्र्यांनी शास्त्रीय संगीताच्या वेगवेगळ्या तंत्राविशीं आणि आधुनिक उपेगाविशीं चर्चा केली. अशे तरेची व्यवस्था भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक जायजाक आणि पारंपारीक संगीत ज्ञानाक बळगे दिवपा खातीर एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. That is Bilawal and this Shankarabharana. All these things comes out only because of the oscillations of the gamakas. That gamakas were never written and thought to be not writable at all. So I invented in 2009. I'm going to ask you to be a 7-year-old for 10 minutes. I'm going to make you play Vande Mataram. Sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa, sa, re, sa, re, ga, pa, dha. It's a simple application. Ga, ga, ma, pa, dha, ni, sa. Vande Mataram. Vande Mataram. There has never been a science and technology for music. It has only been traditional. So our music has to be connected to the most advanced technology, which is possible now through the system thing. This is the first time this technology, I have patented that also. So this has to be implemented by writing all the music of India and then feeding it to the AI and machine learning and bring a complete knowledge repository for the whole country. लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी केरळच्या आलपुझा शारात काँग्रेस पक्षा खातीर वेंचणूक प्रचार सभेत उलोवप केले. ह्या वेळार तांणी LDF सरकाराचेर खर टिका केली.
There is a hidden hand today that is running the LDF government. The hidden hand is communal. It does not accept the Constitution of India. It divides the people of India. It attacks the people of India, humiliates the people of India. कांय वर्सां पयलीं केरळम राज्यांत डाव्या पक्षांचो दबदबो आशिल्लो. LDF आनी UDF ह्या दोन आघाड्या भोंवतणीच पुराय राजकारण घुंवतालें. पूण आतां परिस्थिती बदलपाक लागल्या. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी आतां एक तिसरो सगळ्यांत व्हडलो पर्याय म्हूण केरळमच्या मतदारां मुखार उबो जाला. त्रिचूर आनी तिरुवनंतपुरमच्या पालिका वेंचणुकेंत भारतीय जनता पक्षाक मेळिल्ले जैत वेगळेच संकेत दितात. Having a share of Anderson or a nearby seat, if that happens, there will be a hung assembly in this state, because it will be the leading to bipolar politics which is happening in the state since 1967 may change after this. That will be the historical importance. I am looking for that. बेकायदेशीर घुसखोरी हो आसामच्या बऱ्याच वर्साच्या राजकारणाचो केंद्रबिंदू थारला. हाकाच लागून आसामात आंदोलन लेगीत जाल्ले. उपरांत आसामात समजिकायेची कबलात जाली. राज्यांतल्या घुसखोरांच्या समस्येक पयस करपा खातीर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या सरकारान खर पावलां उखल्ल्यात अशें घरमंत्री अमित शहा हांणी सांगलां. एक 1,25,000 एकड़ भूमि जो अनधिकृत रूप से घुसपैठियों ने कब्जाई थी, वो भूमि को वापस लेकर वहां श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थान पर भव्य सत्र बनाने का काम हेमंत बिस्व शर्मा ने. राज्यातले हेमंत बिस्व शर्मा सरकारान बेकायदेशीरपणान घुसखोरांनी ताब्यात घेतिल्ली 1,05,000 चौखण मीटर जमीन परत ताब्यात घेतल्या. परत सरकार घडले जाल्यार ही प्रक्रिया आनीक नेटान मुखार व्हरतले अशें आसाम सरकारान सांगले. another 5 लाख बीघा जमीन को आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पर एवेक्शन करना है, डिक्लेयर्ड है. भारतीय जनता पक्षान घुसखोरी हो राजकीय मुद्दो केला असो आरोप विरोधी करता. बांगलादेशी घुसखोरांक भायर काडपाच्या नावाचेर हेमंत बिस्व शर्मा सरकारान भारतीयांकूच भायर काडल्यात असो आरोप काँग्रेस पक्षान केला. ये उन लोगों का इलेक्शन जुमला है, बाकी कुछ नहीं. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि अपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सब या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. DD फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो.
फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षाचो प्रचार नेटान सुरू आसा. ह्या वेळार एका वेंचणूक बसकेचे आयोजन जाले, जातूंत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. तांच्या वांगडा उमेदवार रितेश नाईक, आदले खासदार NRR आयुक्त नरेंद्र सावयकार, नगरसेवक व्यंकटेश नाईक आनी हेमंत पाटील हांच्या मगो पक्षाचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. भारतीय जनता पक्ष तरणाट्यांक संद दिवपी पक्ष आसा. म्हजे सारको उण्या पिरायेचो कार्यकर्तो 2 फावटी मुखेलमंत्री जाता अशें मुखेलमंत्र्यांनी प्रचार सभेत उलयतना सांगले. बरेच जण म्हणतात 10वी फेल जाला त्यांनी कितें करचें, तेका नोकरी नाका, तेकाय नोकरी लावपाक जाय. आमकां 12वी फेल जाला तेकाय नोकरी लावपाक जाय म्हणून 2 ते 2,500 नोकऱ्यो आमच्या ह्युमन रिसोर्सान इन्क्लुडींग द महिला, म्हणजे जी महिला घरा कडेन आसा शिकून तेजी भुरगीं आतां मोठी जाली पण तिकाय दिसता आपुणूय खंय तरी बारीकशें काम करचें, तिका सुद्दां नोकरी मेळपाक जाय. हाज्या खातीर आमी ती वेवस्था केल्या. 2,500 ते 3,000 नोकऱ्यो आमी आमच्या स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान भरपाची ती वेवस्था केल्या. आमच्या रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी हाज्या मार्फत आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि महिलांक लोन दिवपाचे. तुम्ही बरीचशी जाणां RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपात जॉईन आसतली, तांकांय बी आपलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कसो करप, जी जॉईन ना ती जॉईन जायात. गोंयांत आतापर्यंत 48,000 महिला जॉईन जाल्या. 1 लाखापासून 20 लाख रुपयापर्यंत लोन विदाउट एनी मॉर्गेज, म्हणजे आमकां घर कायदेशीर आमच्या बँकेन घाण दवरचें पडना किंवा घोवाक सायन मारची पडना. डायरेक्ट 20 लाख रुपयापर्यंत लोन सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिता मोदीजीच्या. भारतीय जनता पक्षान देशात उदरगतीचे राजकारण केले. ताका लागून मुळावी साधन सुविधा आणि मनीसबळ उदरगत अशा दोनूय पावड्यांचेर फाटल्या 12 वर्सात दोळे दिपकावपी काम जाला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. आम्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो दर्जो ID हॉस्पिटला खातीर दिता, म्हणजे सगळ्यो फॅसिलिटीज तुमकां तुमच्या फोंड्यांत गावतल्यो हे सांगपा खातीर हांव तुमच्या मदीं आयला. दुसरो विशय आत्ता बाब दादान जो सांगलो पळय, म्हणजे ह्या भागातली समस्या नो डाऊट बाब संदीप खांडेपारकार आमचे माजी सरपंच आसा, तेजी तळमळ आसा की हय क्रिमिटोरियमा खातीर स्मशानभूमी खातीर जागा जाय. तेणी ऑलरेडी देवाचो प्रसाद घेतला, देवाचीच जागा तो ऑलरेडी दिता आणि त्या जागेत स्मशानभूमी जी आसा पयली 100% सरकाराच्या वतीन आमी स्मशानभूमी तयार करून दिता. तेणी ऑलरेडी जे फाटलेच फावटी हांव देवळा कडेन येयल्लो तेन्ना तेणी सांगला की ऑलरेडी आमचे डिसायड जाला, देवस्थान म्हणून आमी जागा दिता, प्रसाद घेऊन आम्ही ऑलरेडी डिसाईड केला. त्याची फुडल्या 8 महिन्याच्या भितर स्मशानभूमीचोय विषय हो सुटावो जातलो. तिसरो विषय जो महत्वाचो बाब संदीप खांडेपारकार, आमची बऱ्याच जणांची घरां ही कायदेशीर घर ना. त्यांनी जे म्हटलंय की ती स्कीम घेऊन जरी ग्राउंड फ्लोर बांधतलो आसत तर ती कायदेशीर जावपाक जाय. तुमचे पंच सरपंच ZP हांचेर विश्वास दवरात. हे इलेक्शन सोंपल्या उपरांत पंचायतीन करपाचें आसा. म्हज्या घराचो फॉर्म भरून तुमकां डायरेक्टली सनद मेळटली. तुमकां डायरेक्टली तुमच्या घराचो 1972च्या पयलींच्या लिगल डॉक्युमेंट मेळटलो, तो घेयात. फोंड्या मतदारसंघात रितेश रवी नाईक हे भाजपाचे उमेदवार व्हड मताधिक्यान जैतिवंत जातले. भाजपान प्रचारात आघाडी घेतल्या असो दावो भाजपाचे थळावे फुडारी संदीप खांडेपारकार आणि व्यंकटेश नाईक हांणी केलो. अनुभव आयला पयरूच ताणें बाबा रवी नाईक आसतना खांडेपारची शाळा बाजारांतली ती देवस्थानच्या हाजेर आसा, शांतादुर्गेची ती बिल्डींग, आणि ताका लागून ती रिपेअर जावनाशिल्ली. बाई आनी बाकीचे सगळे पॅरंट म्हज्या म्हऱ्यान येवं लागले. हांव म्हणलें इतले लाख रुपया देवस्थान कडना, आमचें देवस्थान बारीक, इन्कम कमी. तर एक दीस हांवें सहज तुमी म्हणलें वचा रवी बाबा म्हऱ्यान सांगा, ताणें सांगलें ना ना आपूण करता म्हणलें. आनी बेताळा देवळा कडेन एक हॉल ना तुमी पळयला, तोय म्हणलें करून उडय. तें शांतादुर्गे देवस्थानच्या अंडर येता, पंचस्थान देवळां ताजे युनिवर्सिटी. पूण तो रोखडोच हें जालो, रवी बाब गेले. आनी ताज्या नंतर रितेशान पयर म्हाका फोन केलो. तो जरी सादो दिसलो पूण एक लावन धरून काम कंप्लीट करपाची ताजे कडेन क्वॉलिटी आसा, थंड सामकी. आनी ताणें म्हाका फोन केलो, दोनूय युनिवर्सिटी कामां जाल्ली आसा, रोखडीच कंप्लीट करुया म्हणून. अशें काम करपी तो भुरगो, थंड भुरगो, कसलोच वाजा गाजा करनासतना नगराध्यक्ष जालो. हांव तुमकां ठामपणे सांगता, तो व्हेरी एब्सोल्युटली क्लीन नगराध्यक्ष. हो कॅन्डिडेट आसतना कोणी म्हणटाले की रवी नाईक जो आमचो आशिल्लो त्या गेल्या नंतर ताका तिकेट दिली. सगळ्या पयलीं भारतीय जनता पार्टीन रितेश नाईक, रॉय नाईक आणि आनंद नाईक हाणें प्रवेश केलो. ते पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य जाल्ले आणि इलेक्शना टायमार रवी नाईक जाले. म्हणजे ग्रासरूट लेवलाचेर सगळ्या पयलीं कोण आशिल्लो, रॉय नाईक आशिल्लो, रितेश नाईक आशिल्लो, आनंद नाईक हे येयल्ले भारतीय जनता पार्टी. तेणी विचार केलो तेन्ना की आमी भारतीय जनता पार्टी वचून भारतीय जनता पार्टी मजबूत करूया म्हणून. आणि तेचीच पावती म्हणून आज
भारतीय जनता पार्टीन ताका ही तिकेट दिल्ली आसा. त्याच्या बरोबर त्याचे बापायचे काम म्हणजे स्वर्गीय रवी नाईकाचे काम हे तर सगळ्याक विचारान घेतले जायत आज जाल्यार तो खरोच बरो उमेदवार भारतीय जनता पार्टीन दिल्लो आसा, जो भारतीय जनता पार्टीचे जे ध्येय आसा ग्रासरूट लेवलावयल्यान येयल्लो भुरगो ताका फुडें काडपा जाय ते तिकेट दिल्ली आसा. अशें कोणें समजोवचें न्ही कितें म्हणून हे जालें म्हणून तें जालें न्ही, पूण ग्रासरूट लेवलाचें काम करणार. तो नगरसेवक जालो, तो नगराध्यक्ष जालो आणि नगराध्यक्ष जाल्या नंतर आज ताका जो भोवमान म्हणजे एक उमेदवारी दिल्ली आसा आणि ते उमेदवारीचेर आमी सगळे मेळून ताका निवडून दितले आणि ताका आमदार म्हणून विधानसभेत धाडटले. जो काळ उरलो, जो टायम उरला 5 वर्साचो तो पूर्ण करपाक आमी ताका संधी दितले. साखळेच्या रवींद्र भवनात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज जनता दरबाराचे आयोजन केल्ले. ह्या वेळार तांणी आयिल्ल्या नागरिकांच्यो समस्या आनी कागाळी आयकून घेतल्यो आनी त्यो सुटाव्यो करपा खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांक आदेशूय दिले. मुखेलमंत्र्यांची भेट घेवपा खातीर आनी आपले आवेदन पत्र भेटोवपा खातीर साखळेंतल्या नागरिकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. हरमलच्या खालसा वाडा वाठारात 6 ते 7 खासगी शेकांक आयज फांतोडेर उजो लागलो. ह्या उज्याक लागून मालमत्तेचे बरेच लुकसाण जाला. उजो लागपाच्या कारणाची चौकशी सुरू आसा. तरी लेगीत विजेच्या शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागपाची शक्यताय उक्तायल्या. फांतोडेर 3 जावन 20 मिनटांचेर उजो लागपाची घडणूक घडल्या अशें थळाव्यांनी सांगले. थळावे आमदार जीत आरोलकार हांणी बेगोबेग वचून घडणूक थळाची पळोवणी केली. तशेंच उजो पालोवपी दळान ह्या घडणुकेची पळोवणी केली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां लेगीत तांणी ह्या घडणुकेची खबर पावयली. उजो पालोवपी दळांनी बेगोबेग कारवाय करीत परिस्थिती नियंत्रणात हाडल्या. जनविश्वास विधेयक 2026 हे उद्देग धंदे सोंपेपणान चलोवपा खातीर मजत करपी विधेयक आसा अशें गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साच्यो अध्यक्षा प्रतिमा धोंड हिणें ह्या विधेयकाच्या समर्थनांत उलयतना सांगलां. ह्या विधेयकाक लागून विश्वासपात्र प्रशासन तयार जातलें आनी प्रशासनांतल्यो आडमेळी पयस जावन उद्देगाक पूरक अशें वातावरण तयार जातलें अशें तिणें म्हळां. गोंयच्या अर्थवेवस्थेक आनी चड करून सूक्ष्म आनी ल्हान उद्देगाक ह्या विधेयकाचो चडांत चड लाव जातलो अशें गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे महासंचालक संजय आमोणकार हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. काल एक बिल रिलीज जालें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान पियुष गोयल सरान तें रिलीज केल्लें जनविश्वास बिल 2026. ह्या बिलाक लागून एक ज्येष्ठ जी मेन जाती ती अपराधीकरण, ज्या अपराधीकरणाक लागून लोक जेलींनी वताले ते आतां कमी जातले. कोर्ट आतां कमिटी स्थापन करतलो आनी ज्यो केसीस कोर्टाक इजी केसीस ज्यो आशिल्ल्यो त्यो ह्या कमिटी कडेन पावतल्यो आनी जे दंड दिवपा आसात किंवा फायन दिवपा आसात ते दिवन ह्यो केसी क्लोज जातल्यो. तुमकां खबर आसा की लाखांनी केसी कोर्टांनी पेंडींग आसा. हे करतकूच आतां त्यो केसी खुबश्यो कमी जातल्यो. प्रशासकीय कार्यक्षमता न्यायालय वाडटली ताका लागून. व्याप्ती विस्तार 2026च्या बिलान 700 किंवा ताज्या परस चड अशे जे रूल आशिल्ले, एक्ट आशिल्ले ते ह्या बिला अंडर आयिल्ले आसा आनी ताका लागून जे अटक जातात किंवा न्यायालयीन कोठडी तांकां जातात ती आतां बंद जातली आनी फक्त दंड किंवा फायन मारून ह्यो केसी क्लोज जातल्यो. प्रभावीत क्षेत्र जे आसा तातूंत आसतले ड्रग्स आनी कॉस्मेटीक टॅक्स, पर्यावरण, व्यापार इत्यादी क्षेत्रांत ल्हान उल्लंघन जरी तुम्ही केले तर फक्त बारीक फायनी मारून ते क्लोज जातले. आणि जीवन सुलभता हाजो अर्थ ईज ऑफ डुईंग आनी ईज ऑफ लिव्हिंग ह्या जनविश्वास एक्टाक लागून खुबशे कमी जातले. म्हापशेच्या थळाव्या नागरिकांनी म्हापसा पुलीस स्थानकाचे पुलीस निरीक्षक नवीन देसाय हांची भेट घेवन काल जाल्ल्या चोरी प्रकरणा विशीं हुस्को उक्तायलो. जे अनोळखी लोक सरभोंवतणी रावतात वा उक्त्या जाग्यांचेर न्हिदतात तेच प्रमाण दुबावीत गाडयो कांय जाग्यांचेर दिसरात पार्क करून दवरिल्ल्यो असतात अशांची चौकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी पुलीस निरीक्षकां कडेन केल्या. थळावो आमदार आणि नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी म्हापसा बाजार इमारती कडेन दुर्लक्ष केला असो आरोपूय तांच्यांनी केलो. एक एप्लिकेशन दिल्लेलें CCTV कॅमेराज थंय बसोवपाचे म्युनिसिपालिटी हे करून आमी ते ऑलरेडी लेटर बी मूव केल्लेले आहा आनी हांव फॉलो अप करतलो ते की जाता बेगीतले बेगीन CCTV कॅमेरा बसोवपाचे म्हणजे. आनी रिगार्डींग पेट्रोलिंग आमी आमची नायट पेट्रोलिंग इंटेन्सिफाय केल्लेली आहा. रोबोट व्हेकल आमी थंय स्टेशन दवरता.
मागीर मार्केट एरियान ती मार्केट एरियान सगळी फूल पेट्रोलिंग करता आमी नायट पॉयंट आमचे वाडयलेले आहा की अशी घटना फुडें जावपाची न्हू तेचेर ऑल प्रिकॉशन्स आमी म्हापसा पुलीस स्टेशन घेतात आमी आतां स्पेशल ड्रायव स्टार्ट केलेली आहा कालच्यानूच की सगळे मायग्रंट्स कोण कोण आहा तेका तेजो फोटो तेजे आयडेंटिटी तेजे कॉन्टॅक्ट नंबर्स तेजे कोण रिलेटीव आनी कोण आहा ते सगळे आमी कलेक्ट करता डेटा आमचो ऑलरेडी चालू जाल्लो आहा कांय भागातले CCTV कॅमेरे नादुरुस्त आशिल्ले थळाव्यांनी पुलिसांच्या नदरेक हाडून दिले अशी माहिती पुलीस निरीक्षक नवीन देसाय हांणी खबराकारांक दिली रिक्वेस्ट कर की एक तुम्ही स्पेशल कॅमेरा असे कोणचे बसयात जे कोण आमचे म्हापसा गोंयशी जाल्यार म्हापसा मार्केट जे म्युनिसिपल मार्केट जे आसा फाटल्यान फुडल्यान सगळे कडेन एंट्री आसा तर चोरले जर कोणी जाल्यार खंयसून खंय पळतले आमकां कळचें ना आनी रातचे थोडे न्हिदतात रातचे कोणाक थोडो पिवन न्हिदतात थोडे चोरी केल्या परत तेंचे मदीं घुसतात आनी सकाळी फुडें गांधी सर्कलाक जे मायग्रंट जे कोण येतात थोडे भितरसून पोटाक लागून कामाक येतात थोडे ऑनेस्टलीन काम करतात तेज्या बद्दल मिक्स जातात थोडे कितें करतात निमतान येतात आनी सगळे भानगडी करतात आनी हे चोरी बरे घडटा म्हणून तेका लागून हांवें साहेबाक हितून कितें बरयल्लें आसा जे गांवसून जे कोण येतात डिफरंट स्टेटीसून तेंचे एक ID तयार कर ते खंयच्या गांवांसून येतात कित्याक लागून येतात तेंचे खंय पोलीस स्टेशनार तेंच्या गांवांत कसलो रिपोर्ट आसा जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमकां ट्रेस जातलो हे हांवें तेका रिक्वेस्ट केलेलें आसा अस्तंत आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजाचो आयज 36वो दीस इराणान इस्रायलाचेर बऱ्याच प्रमाणात मिसायलां सोडून इस्रायलाचें लुकसाण केलां इस्रायलाची वायू रक्षा प्रणाली ह्या हल्ल्याक खर उतर दीत आसा अशें इस्रायलाच्या सुरक्षा दळान म्हळां इस्रायलान हिजबुल्ला आड लेगीन कारवाय केल्या दक्षिण लेबनन शारात घुसून इस्रायलच्या सैनिकांनी हिजबुल्ला आड कारवाय केल्या इतले मजगती इराणान अमेरिकेक दिल्लो युद्धबंदीचो प्रस्ताव न्हयकारला इराणान अमेरिकेचे फायटर जेट F-15E भूंयभरवण केले हातूंतल्या एका वैमानिकाक वाटावपाक यश आयलां जाल्यार दुसरो अजून सापडूंक ना इतले मजगती भारता खातीर एक बरी खबर म्हळ्यार ग्रीन सान्वी नावाचे LPG वाहोवपी जहाजान हॉर्मुझ स्ट्रीट पार केल्या आनी मुंबईच्या दिकेन हे जहाज येवपाक लागला ह्या जहाजात 44,000 मेट्रिक टन LPG भरिल्लो आसा भारताच्या कूटनितीचो परिणाम म्हूण हे 7वे LPG वाहोवपी जहाज भारतात पावला उत्तर प्रदेशाच्या आतंकवाद विरोधी गटान पाकिस्तानांतल्यान चलपी एक दुबावीत नेटवर्क उक्ताडार हाडलो ह्या संबंधात 4 दुबावितांक उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी गटान धरल्यात जातूंत साकीब उर्फ डेविल अरबाब लोकेश उर्फ पपला पंडित आणि विकास गहलावत उर्फ रौनक हांचो आस्पाव आसा हे सगळे जाण मिळून देशातल्या मानाच्या संस्थानाचेर रेल्वेचे सिग्नल बॉक्स आणि गॅस सिलिंडरांनी भरिल्ल्या गाडयांचेर हल्लो करपा खातीर योजना आखताले तेच प्रमाण राजकीय फुडाऱ्यांची रेखी करून तांची माहिती पाकिस्तानात ते धाडून दिताले दिल्लीत आयज सावन संस्कृती आणि आस्थेची कार्यावळ अयोध्या पर्व सुरू जाल्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्रात फाल्यां मेरेन ही कार्यावळ चलतली ह्या वेळार अयोध्येच्या सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन लोकांक जातले ह्या कार्यावळीक राजस्थानाच्यो उपमुखेलमंत्री दिया कुमारी जम्मू काश्मीराचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वडील प्रचारक आणि मार्गदर्शक सयाजी जोशी हाजीर आशिल्ले अयोध्या फकत आज न्हय जाल्यार भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक जावन आसा अशें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्राचे अध्यक्ष राम बहादूर राय हांणी सांगले वहाँ के लोगों की सहभागिता होनी चाहिए वहाँ के संत महात्माओं की सहभागिता होनी चाहिए और उन लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए जिनके मन में भविष्य की अयोध्या की एक स्पष्ट रूपरेखा है अयोध्या पर्व ही कार्यावळ देशाचे सांस्कृतिक दायज घटमूट करपाची कार्यावळ जावन आसा अयोध्या म्हळ्यार भारतीय परंपरेचो आणि मर्यादेचो आदर्श आसा अशें राजस्थानाच्यो उपमुखेलमंत्री दिया कुमारी हिणें सांगले
और पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया है। अयोध्या केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक दर्शन है। अयोध्या केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक विचार और आदर्श है। अयोध्येची उदरगत म्हळ्यार भारतीय संस्कृतीच्या पुनर्जागृताये खातीर एक महत्वाचे पावल आसा अशें जम्मू काश्मीराचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी सांगले। अपनी जड़ों को भूलना नहीं होता। अयोध्या हमें याद दिला रही है कि हमें जीवन में सिर्फ गति नहीं प्राप्त करनी है बल्कि दिशा भी सही रखनी है। भारतीय हवामान खात्यान जम्मू काश्मीर, लडाख, केरळम सारख्या राज्यांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडात वेगाचे वारे व्हांवतले आणि झेलाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। उत्तर उदेंत राज्य आणि कर्नाटक, पुडुचेरी ह्या राज्यांनी लेगीत जगला मारून पावस पडपाचो अदमास आसा। इंडियन प्रीमियर लीग सर्तीत मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स पंगडामदी सध्या खेळ सुरू असा। मुंबई इंडियन्स पंगडान 6 बाद 162 धावड्यो काढल्या। ह्या धावड्याचो फाटलाव करतना दिल्ली कॅपिटल्साचो खेळ सध्या सुरू असा। मजगती आयज जावपी दुसऱ्या खेळात गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स पंगडामदी 7:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.8 अंश सेल्सियस आणि उण्यात उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। 5 राज्यांतल्या वेंचणुके खातीर राजकीय पक्षांची तयारी नेटान सुरू। आयज तिरुवल्ला हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभेक करतले संबोधित। उपरांत तिरुवनंतपुरमात एका रोड शोत घेतले वांटो। विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी केरळात वेंचणूक प्रचार सभेत केले उलोवप। LDF सरकाराचेर केली खर टिका। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षाचो प्रचार नेटान सुरू। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत वेंचणूक बसकेक रावले हाजीर। भाजपा हो तरणाट्यांक संद दिवपी पक्ष, मुखेलमंत्री उलयले। हरमल वाठारात 6 ते 7 खाजगी शेकांक आयज फांतोडेर लागलो उजो। मालमत्तेचे बरेच लुकसाण। उजो पालोवपी दळान परिस्थिती हाडल्या नियंत्रणात। चौकशी सुरू। आणि मांद्रेत आमदार चषक ह्या भव्य क्रिकेट सर्तीचे आमदार जीत आरोलकार हांचे हस्तुकी जाले उक्तावण। जैतिवंतांक जाहीर केल्या मोठी इनामां। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार। दूरदर्शन गोवा आता टाटा प्लेचेर। आता मेळयात भारताच्या भांगराळ्या गोंयची दर्जेदार फिल्मां आणि उत्सव, संगीत, नृत्य आणि संस्कृती, तशेंच वेगवेगळ्यो कत्तीपट आणि तरेकवार ग्लिट्स अँड ग्लॅमर्स। टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995 वयल्यान तुम्ही खंयसरूय आसात थंयच्यान DD गोवाचो आनंद घेवं शकतात।
येवकार आनी खूब खूब स्वागत. दूरदर्शन गोवा तुमचे खातीर खाशेली